16B प्रकरणा उपरांत गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसाईन शेतकारांच्या पिकावळीक लुकसाण भरपाई वयल्यान सरकाराचेर फोग काडला। एप्रिल 2019 सावन शेतकारांच्या पिकावळीची लुकसाण भरपाई जी 1,25,00,000 रुपया आसा ती भरपाक जायना, मात 18 मिनटांचो शपथविधी करपाक सरकाराकडेन 6 कोटी रुपया आसात असो आरोप विजयान ह्या वेळार केलो। तशेंच हांव लोकांचे प्रश्न मांडटा म्हूण म्हाका नोटीसी धाडपाचो विचार आसत जाल्यार आपुणूय तांकां तोंड दिवंक तयार आसा अशी सणसणीत जाप विजयान ह्या वेळार दिल्या। रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचे खाला आमकां माहिती मेळ्ळा की गोंयच्या सरकारान शेतकऱ्यांक क्रॉप लॉस कंपेन्सेशन म्हणटा ते पयशे जे दिवंक जाय हे 1,25,00,000 ड्यूज आहात, म्हळ्यार सरकार देणे आहा ह्या शेतकऱ्यांक एप्रिल 2019 ते आज मेरेन, म्हळ्यार गेले 3.5 वर्सां हे बारीक समाजाचे गोंयचे गोंयकार शेतकऱ्यांक 1,25,00,000 रुपया दिवपाक सरकारा कडेन ना, म्हणून आपलो ओन सरकाराचे स्वेरिंग करपाक 18 मिनटाचे स्वेरिंग सेरेमनी ऑलमोस्ट 6 कोटी रुपया मोडपाक सरकारा कडेन पयशे आहा। म्हणटकर सरकाराची प्रायोरिटी खंय? सरकार म्हणटा आपूण बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवंक सोदता। हे शेतकार गोंयकार न्ही, हे शेतकार बारीक समाजाचे न्ही, हे शेतकार गरीब न्ही, म्हणटकर हे शेतकारांचे तूं कित्याक चिंतना? काय हो सरकार फक्त आपल्याच चिंतपा खातीर आसा? हो प्रश्न सगळ्यांक पडटा आनी हो प्रश्न सगळ्यांक पडटा तो हांव उलोवन दाखयता। आतां हांव हे उलोवन दाखयता म्हणून फाल्यां म्हाका सांगची आनी एक डिफॅमेशन नोटीस धाडटा। मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता हांव अशें डिफॅमेशन नोटीस धाडटा आनी कितें करता ही दादागिरी करून लोकांची तोंडां बंद उडोवंक सोदनाका। न्याय बारीकांतले बारीक मनशाक दिवंक जाय आनी जर न्याय तुका दिवंक जाय जाल्यार तांची दिवाळी बरी वचपा खातीर तांचो पेमेंट बेगिनच्या बेगीन कर। हो 1,25,00,000 शेतकारांचे ड्यूज जे आहा ते क्लियर कर।